नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभेत सरकार आड अविश्वास प्रस्तावाचेर आयज सावन जाली चर्चा सुरू. विरोधी आनी सत्ताधारी गटां मदीं चर्चे वेळार जालो वाद. मोपाच्या एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटराचें काम जावचें ना बंद. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची विधानसभेंत गवाय. गोवा वस्तू सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2023 सभाघरांत मांडले. जीएसटी कावन्सिलाच्या वतीन अपिलेट लवाद स्थापन करतले. विधेयकाक लागून सोऱ्याच्या दरांत कांयच विशेष फरक जावचो ना. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत. धारवाड सावन अनमोड घाटांतल्यान येवपी वीज वाहिन्याचें काम सर्वोच्च न्यायालयान घालून दिल्ल्या निर्देशा प्रमाणच जाता. वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर हांचे विधानसभेत स्पश्टीकरण. आनी आशियाई चॅम्पियन्स हॉकी सर्तींत भारतीय दादल्यांचो पंगड बुधवारा जावपी पाकिस्तान आडच्या उपांत्यपूर्व सामन्या खातीर सज्ज. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. लोकसभेत आयज सरकारा आड अविश्वास प्रस्तावाचेर चर्चा सुरू जाली. पयल्या स्थगिती उपरांत 12 वरांचेर सभाघराची बसका जाली तेन्ना काँग्रेसीचे खासदार गौरव गोगोय हांणी ह्या प्रस्तावाचेर चर्चा सुरू केली. तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेर मणिपुराक भेट दिवंक नाशिल्ल्या कारणावेल्यान आरोप केलो. राज्यांत शांतीकाय आनी कायदो सुवेवस्था दवरपाक सरकाराक अपयश आयलां असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. मणिपुर के लिए हम लाए हैं इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है. मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं. और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है. ये भारत में हो रहा है सर. अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है. अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है. अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है. तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं. उपरांत भाजपा संसद वांगडी निशिकांत दुबे हांणी सरकारा वतीन प्रस्तावाचेर उलोवप केलें. इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है. इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने. मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं. मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकारान उत्तर उदेंत वाठाराक योग्य ते प्रतिनिधित्व दिला. तशेंच ह्या सरकाराच्या येवजण्यांक लागून उत्तर उदेंत भाग प्रगतीच्या मार्गार आसा अशें आपल्या उलोवपांत सांगलें. आज आफ्सपा के जो टोटल कवरेज एरिया में 75% का रिडक्शन हुआ है. मैं जिस प्रदेश से आता हूं, हमारे असम और अरुणाचल के पूरे बाउंड्री का 20 किलोमीटर अरुणाचल साइड, 20 किलोमीटर असम साइड में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का लागू किया था. आज पूरा का पूरा अरुणाचल असम के जो सीमावर्ती इलाका है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पूरा हटा दिया गया है. सिर्फ हमारे अरुणाचल के जो पूर्व के 3 जिले हैं जो नागालैंड से जुड़ा हुआ है और म्यांमार से जुड़ा हुआ है, वहां पे कुछ पुलिस स्टेशन बचे हुए हैं, बाकी सब हटा दिया गया है. असम में अब आफ्सपा नहीं है, त्रिपुरा में आफ्सपा नहीं है, मिजोरम में नहीं है, सिक्किम में पहले से नहीं था. अब नागालैंड के कुछ जिले और मणिपुर के कुछ जिले में सिर्फ बच के रह गए हैं.
ह्या अविश्वास प्रस्तावाचेर एकूण 16 वरां चर्चा जातली. भाजपाचे वट्ट 15 संसद वांगडी ह्या अविश्वास थारावाचेर उलयतले. उपरांत प्रधानमंत्री 10 ऑगस्टाक ह्या चर्चेत वांटेकार जावन ह्या अविश्वास प्रस्तावाक जाप दितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकसभेत जाल्ल्या अविश्वास थारावाचेर चर्चा करपाक सुरवात केल्या. ह्या मुद्द्याचेर सुमार 16 वरां चर्चा जातली. हे विशीं घेतिल्ल्या संसद समितीचे बसकेक संसदीय कार्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी उलोवप केलें. अगस्त 2023 को जो हमें एक अभियान चलाना है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है. उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची लोकसभा वेंचणुकेची तयारी म्हण एनडीए संसद वांगड्या बरोबर बसकेचे सत्र चालू आसा. आयज पयल्या पावण्यार ते राजस्थानाच्या एनडीए संसद वांगड्या बरोबर चर्चा करतले. उपरांत दुसऱ्या पावण्यार महाराष्ट्र आनी गोंयच्या एनडीए संसद वांगड्या बरोबर तांची बसका जातली. हे बसकेत भाजपाचे केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तशेंच हेर वडील फुडारी ह्या बसकेंत वांटेकार जातले. ह्या बसके वरवीं एनडीए गठबंधनाक पक्ष वांगड्या मदीं नवी उर्बा हाडपाच्या हेतान चर्चा जातली. बसकेक प्रधानमंत्र्या मदीं केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांक लोकां मेरेन पावोवपाची मागणी पक्ष वांगड्या कडेन करतले. केंद्रीय म्हायती आनी वितरावणी मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी संसदेंत उलोवप करून देशांतल्या नागरिकांची माफी मागची अशी मागणी केली. काँग्रेस पक्षाचो कांय खबरां पोर्टलां कडेन बेकायदेशीर संबंद आसा असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. आयज संसदे भायर प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना मंत्री ठाकूर हांणी राजीव गांधी फावंडेशनाक चीनांतल्यान मेळिल्ल्या बेकायदेशीर निधी विशीं राहुल गांधी हांणी स्पश्टीकरण दिवचें अशी तांणी मागणी केल्या. मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस का हाथ न्यूज़ क्लिक के साथ, कम्युनिस्ट बाकी दल ये भी उनका सहयोग करते रहे, लेकिन कांग्रेस का हाथ न्यूज़ क्लिक के साथ, न्यूज़ क्लिक के ऊपर चाइना का हाथ. तो किसका हाथ कहाँ कहाँ मिला है सबको समझ आता है. और राहुल गांधी जी को आज एक अवसर है देश से माफ़ी मांगने का. राहुल गांधी जी सदन में देश से माफ़ी मांगिए और बताइए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे चाइना वालों से पैसा लिया और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया. आप देश से माफ़ी मांगिए कि जो चाइना न्यूज़ क्लिक को फंड करता है उसको आपने क्यों समर्थन किया और इससे आपको क्या क्या लाभ मिला, देश को आप बताइए सदन के अंदर. तृणमूलचे वांगडी डेरेक ओब्रेयन हांकां अनियंत्रीत वागणूक आनी अध्यक्षांच्या निर्देशांक आडनदर केल्ल्यान उरिल्ल्या पावसाळी अधिवेशनांतल्यान राज्यसभेंतल्यान निलंबीत केलां अशें राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी आज जाहीर केलें. मात 40 मिनटां उपरांत तृणमूल काँग्रेसीचे खासदार डेरेक ओब्रेयन परत येवन सभाघरांत बसले. उपरांत राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी ह्या निलंबनाक स्थगिती दिल्या अशें सभाघराक सांगलें आनी डेरेक ओब्रेयन हांकां तांच्या वागणुके खातीर सक्त ताकीद दिली. डेरेक ओब्रेयन हांणी अध्यक्षा मुखार मणिपूर विशयाचेर चर्चा घडोवन हाडपाक विरोधी पक्ष पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरवाती सावन मागणी करता हाचेर पॉयंट ऑफ ऑर्डर हाडून आपल्या उलोवप करपाक दिवचें अशी मागणी केली. हाचेर भाजपा वांगडी पियुष गोयल हांणी डेरेक ओब्रेयन हांचे आड स्थगिती प्रस्ताव सादर केलो. ह्या वेळार तृणमूल पक्षाच्या खासदारांनी घोशणाबाजी करून संसदेच्या कामकाजांत आडमेळी हाडली तेन्ना राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी डेरेक ओब्रेयन हांचेर निलंबनाची कारवाय केल्ली. उपरांत ताका स्थगिती दिली. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. इधर चला मैं उधर चला, हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो.
अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। विसो उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मोपा हांगा सुरू केल्ल्या एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटराचें काम बंद जावचें ना. ह्या केंद्रांत आतां मेरेन 15 प्रकाराच्या अभ्यासक्रमांतल्यान 820 तरणाट्यांनी प्रशिक्षण घेतलां आनी तातूंतले 90% भुरग्यांक रोजगार मेळ्ळा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी ह्या संदर्भांत प्रस्न उपस्थित केल्लो, ताका मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर बंद पडचें ना. आयजूय एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर चालू आसा आनी आतां तर आमी प्रत्येकाक थंयसर जेका जाय ताका ह्या कोर्सीसाक एडमिशन घे म्हणून सांगता. नवीन कोर्सीस अजूनय एड करून एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंटान सुरू करतले. आत्तां स्पीकर सर फर्स्ट फेज कंप्लीट जाल्या. सेकंड फेजीतलें काम आतां सुरवात जातलें. त्या खातीर आतांय जी नवीन बॅचीस आसा तांकां थंयसर ऑपॉर्च्युनिटीज जेंकां मेळटा तांकां एकोमोडेट करीत आसा. तांच्या कडेन हांव उलयलां त्या प्रमाणे सेंटर बंद उडोवचें ना. जरी भुरगे कमी जाले जाल्यार न्यू कोर्सीस त्या सेंटराचेर सुरू करपाक. तूं म्हणटा ते 15 फॉर पर्टिक्युलर कोर्स. एक म्हणजे एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर इज रजिस्टर्ड विथ द नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर. इट इज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ताची सर्टिफिकेट इज वॅलीड ऑल ओवर द इंडिया. सो एट प्रेजेंट एव्हिएशन स्किल सेंटर 15 कोर्सीस रन करता. म्हाका दिसता अजूनय थोडोसो स्कोप उरला. 30% स्कोप आसा. म्हणजे अजूनय जे कोर्सीस करतले त्या सगळ्या जाणांक हांगा एकोमोडेट करपाचो स्कोप अजून अवेलेबल आसा. कर्नाटकांतल्या धारवाड सावन अनमोड घाटांतल्यान येवपी वीज वाहिन्याचें काम करतना सर्वोच्च न्यायालयान घालून दिल्ल्या निर्देशा प्रमाणात जाता अशी स्पश्ट गवाय वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर हांणी विधानसभेत दिली. तन्मार प्रकल्पा संदर्भात विजय सरदेसाय हांणी उपस्थित केल्ल्या विशयाचेर मंत्री ढवळीकर हांणी जाप दिवन प्रकल्प चालीक लायतना गोंयच्या फायद्याचोच विचार करता अशें स्पश्ट केलें. ही लायन आमी आंबेवाडीच्यान येता तातूंत आमी ही लायन एकठांय करता. कारण कित्याक सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला प्रमाणे करता. थंयच्यान जी लायन येता ती आमची सांगोडाक येता, वीच इज ऑलमोस्ट से अबाउट कर्नाटका पोर्शन 4.5 किलोमिटर आसा आनी गोवा पोर्शन 6.5 किलोमिटर आसा. सांगोडा आयल्या नंतर इट गोज टू धारबांदोडा. धारबांदोडा येता ते मेन सबस्टेशन आसा. सबस्टेशनाच्यान धारबांदोडेच्यान आमी कुंकळे येता आनी कुंकळेच्यान आमचें शेळडें येता. दीस इज वन वे. आतां आमकां हें काम आमचें जायना. खंयचें नरेंद्र टॅपिंग पॉयंट जो आसा धारवाड टू अनमोड घाट जायना. म्हणून आमी हांगा जेन्ना हें कंप्लीट जातलें तेन्ना आमकां हो कॉरिडॉर 46 मीटर करचो पडटा. तुका कित्या वयल्यान दिसता जातलेंच म्हणटे? जावना जायना अजून. कर्नाटकान जालेंच ना जाल्यार मागीर कित्याक करता तूं? आतां तुका लास्ट म्हापशेच्यान आमी लायन हाडटा आनी कोल्हापूरचे जी आमकां वीज येता तातली आनी आमी धारबांदोडा हाडटा आनी धारबांदोडेच्यान जे आमी आतां हे इन्फ्रास्ट्रक्चर करता ताका जॉईन करता. तुमची सावथ गोवाची प्रॉब्लेम सुटलो. राज्य विधानसभेत काल सोमारा सांजे सत्ताधारी पक्षाकडल्यान 8 दुरुस्ती विधेयकां मांडून तांकां भोवमतान मान्यताय मेळिल्ली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोवा वस्तू सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2023 सभाघरांत मांडले. ताचेर फोडणेशी करतना मुखेलमंत्र्यांनी विधेयका विशीं अदीक म्हायती दिवन GST कावन्सिलाच्या वतीन अपिलेट लवाद स्थापन करतले. तशेंच ह्या विधेयकाक लागून सोऱ्याच्या दरांत कांय विशेष फरक जावचो ना अशी माहिती दिली. Goa Value Added Tax Second Amendment Bill 2023. First, the present turnover limit is of the 5 lakhs for the manufacturer and 10 lakhs rupees for the traders for taking the VAT RC will be removed. Second, every liquor dealer will have to be obtain VAT RC. VAT RC once obtained is valid for the lifetime. No renewal is required. Commercial Tax Department has studied by taking the data from the Goa Excise Department. There is total number of cases Goa was having the excise license and not having the VAT RC, which is in 4,733. Out of these, liquor dealers found by having the declared turnovers below 10 lakhs, which is the 1,137.
Okay, VAT on the sale of the country liquor is only 5% and IMFL it is at 22%. Selling only the country liquor will not have the much effect. For example, त्यांनी 100 रुपयांक जर विकत घेतली जाल्यार स्पीकर सर ताका जवळपास 122 रुपया पडटले आणि तीच बियर जर त्यांनी 142 रुपयान विकली आता तो 140 रुपयांक विकता. परत तो जेन्ना 22 रुपया लायता पळय न्ही स्पीकर सर 25 रुपया लायता तेजेर तेन्ना तो 22 रुपया रिफंड घेता ताच्या कडल्यान. 3 रुपया जो म्हणजे बियरीचो रेट जरी वाडलो ना जाल्यार फक्त ताका 3 रुपया हे एक्स्ट्रा पडटा आणि 5 रुपया जर त्यांनी रेट वाडयलो सुद्धा आसत जाल्यार 3 रुपया तो फारीक करतलो. हाज्या पलीकडे ह्या बिलान कांयच ना. सो म्हाका दिसता हे खूब इजी प्रोसेसांतल्यान वयतले. 3 रुपया फक्त वाडले जाल्यार वाडटले. आगरवाडा सरकारी शाळा इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम सरकार करून घेतले, मात ताच्या देखभालीची जबाबदारी थळाव्या लोकांची आणि लोकप्रतिनिधींची आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पेडणेचे आमदार जी तारोलकर हांणी ह्या शाळेच्या सद्याच्या परिस्थिती विशीं प्रश्न उपस्थित केल्लो. ताका मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी जाप दिली. रिपोर्ट घेतला त्या प्रमाणे पयलीं ताका GSIDCन शीट्स घातलेल्यो, PWDनी GSIDCन घातलेल्यो. बट आतां ताका एक विदीन 8 दिसाच्या भितर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जी आसा ती हांव PWD मिनिस्टराकूय सांगला की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी 8 दिसांनी आमी करून घेता आनी स्ट्रक्चरली जर स्टेबल आसत जाल्यार ताजो रिपेर जो आसा हो रोखडोच तुज्या दिवाळीच्या सुटयेर जो आमी रिपेरूय करपा खातीर ते स्कूल घेता स्पीकर सर. सरकार तुमच्या दारी आणि जनता दरबार ह्या सारकेल्यो केल्ल्यो कार्यावळी इलेक्शन स्टंट न्हय अशें स्पश्टीकरण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत केलें. केपेचे आमदार एल्टन डिसूजा हांणी ह्यो कार्यावळी करतना केल्ल्या खर्चाचो प्रश्नवरांत उपस्थित केल्लो. ताका जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राज्यांत 2 जिल्ल्यांत मेळून 11 कार्यावळी जाल्यो आनी तातूंत 35 खातीं आस्पावीत जाल्लीं अशें सांगलें. थळाव्या लोकांचे प्रश्न जागच्या जाग्यार सोडोवपा खातीर अश्यो कार्यावळी गरजेच्यो अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. स्पीकर सर, सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम इलेक्शन स्टंट बिलकुल नासलो. हो कार्यक्रम जनता सरकार लोकांच्या दारान व्हरपाचो हो आमचो प्रयत्न आसलो आनी म्हणून तर फाटल्या वर्साच्या कार्यकाळात जवळपास 11 कार्यक्रम वेगवेगळ्या तालुका लेवलाचेर केले आणि 11 कार्यक्रमांक खूब व्हडलो प्रतिसाद मेळ्ळो. स्पीकर सर, जवळपास प्रत्येक आमी ज्या जाग्यार 35 डिपार्टमेंटां स्पीकर सर वयतालीं आणि 35 डिपार्टमेंटांतल्यान लोकांची वेगवेगळी कामां ही डायरेक्टली थंयसरल्या थंयसर म्हणजे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेरी कल्चर कितलेशाच लोकांक जेच्यो बेनिफिट्स मेळपाक एकदां लेट लागतालो टू टायम थंयसरल्या थंयसर त्यो स्पीकर सर जावन वयताली. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. लंडनच्यान गोंयांत येवपी प्रवाशांक मोपा विमानतळाचेर विजा सुविधा उपलब्ध जायना, मात दाबोळी विमानतळाचेर ही सुविधा उपलब्ध आसा आनी हे खातीर लंडनच्यान गोंयांत येवपी प्रवाशांक गैरसोयीचें जाता. ह्या विशया कडेन विधानसभेत आयज 0 वरांत फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सरकाराचें लक्ष ओदलें. स्पीकर सर, ह्या दिसांनी कितें जालां की जे लोक लंडनच्यान मोपा येतात, पयलीं लंडनच्यान दाबोली येताले. मुख्यमंत्री माझे आयक, आता मोपाक ते विजा एक्सेप्ट करनात आनी लंडनाक जेन्ना तूं बोर्ड करता तेन्ना तुका सांगतात ते तूं जर मोपा वतलो तुजो विजा चलचो ना. विजा म्हणटा तो पोर्तुगेज पासपोर्ट आहा ताजे कडेन विजा आसता. स्पीकर सर, एक हें जें आहा कितें आहा विजा कॉपीन गोवा इज मेड वन डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया.
वेर ई विजाज आर एक्सेप्टेड. पूण मोपाक ते एक्सेप्ट जायना. आनी आतां कितें जालां, ताकतिकेन तुमी मोपा स्टार्ट केला आनी एअरपोर्ट एअर इंडिया फ्लायट लंडन टू दाबोली येताली ती लंडन टू मोपा केल्या. आनी दाबोली तो ई विजा एक्सेप्ट जातालो, मोपा तो ई विजा एक्सेप्ट जायना. म्हाका पयर कोणा आनी जे मनीस बोर्ड करतात न्ही तांकां एक TPL म्हणून लायतात, एक सेपरेट फी लायतात, टेम्पररी लँडींग परमीट म्हणून मोपाक. हें आतां 3 दीस जालें चालू आहा. स्पीकर सर, हांव मागतां की वयले इंजिना कडेन तुमी सिव्हिल एविएशन सेक्रेटरी नाल्यार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स सेक्रेटरी तांचे कडेन उलोवचें. टील दॅट टायम शिफ्ट दीस बॅक टू दाबोली. लंडन टू गोवा फ्लाइट शुड बी शिफ्टेड बॅक टू दाबोली. ना जाल्यार गेटविक टू लंडन गेटविक. सर, हांव ई विजा कित्याक एक्सेप्ट करना पळय तो चॅक करपाक लायता. तांचे कडेन तें मशीन ना खंय सादें घेवपाक लायता. या विषयाचेर आपूण लक्ष घालता अशी जाप मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. दिल्ली सेवा विधेयक सभाघरान वेचून काडिल्ले समिती कडेन धाडपाचो विरोधकांचो प्रस्ताव राज्यसभेत आवाज मतदानावरवीं न्हयकारलो. घरमंत्री अमित शाह हांणी आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्डा हांणी प्रस्तावित केल्ल्या निवड समितीचो भाग जावपा खातीर 2 वांगड्यांच्या प्रस्तावाचेर सयो दाखयल्या अशें सांगलें. पूण भारतीय जनता दळाचे खासदार सस्मित पात्रा आनी AIADMKचे खासदार डॉ. M. खंबीतुरे हांणी आपणे सयो केल्ल्याचें न्हयकारलां अशें सांगलें. ह्या प्रकरणात चवकशी जावची अशी मागणी घरमंत्री अमित शाह हांणी केल्या. अमेरिकी काँग्रेसीचे 2 वांगड्यांचे एक प्रतिनिधी मंडळ भारताच्या भोंवडेर येतले. हे प्रतिनिधी मंडळ भारताच्या स्वतंत्रताय सुवाळ्यात वांटेकार जातले. अमेरिकेच्या हाऊस इंडिया कौकसाचे मुखेली रो खन्ना आनी मायकल वॉल्स हे प्रतिनिधी मंडळाचे फुडारपण करतले. हे प्रतिनिधी मंडळ राजघाटार वचून महात्मा गांधीजींच्या समाधीक आर्गां ओंपतले. तशेंच मुंबय आनी हैदराबादेंत नामनेच्या उद्देजकांक आनी शासकीय अधिकाऱ्यांची कार्यावळ तांच्या भोंवडे वेळार जातली. हवामानाक लागून बदलाक लागून सगळ्यांक जोर, थंडी, दोळे येवप ह्या सारकेली साथीची दुयेंसां पातळ्ळ्यात. दिवचल सयत गांवगिऱ्या वाठारांतल्या जाणटे तशेंच भुरग्यांकय ह्या दुयेंसाची लागवण जाल्या. दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत दर दिसा दुयेंतींची गर्दी जाता. दर दिसा 300 ते 400 दुयेंती भलायकीक तपासपाक येतात. ही साथीची दुयेंसां पातळची न्हय म्हण सामाजीक भलायकी केंद्रा वतीन फावो ती प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण हातांत घेतल्या अशी माहिती भलायकी अधिकारी डॉ. मेधा साळकर हांणी दिल्या. ह्या विकान पावस मातसो कमी जाला पण उरून रावन पडटा. मदीं खूब तापता, मदीं पावस पडटा. ह्या हातून आमकां खूब केसीस फिवर आनी कफ आनी दोळे म्हणजे दोळे येवप म्हणटा पळय कंजंक्टिवायटीस हे खूब मेळ्ळा. आनी ताजे दोळ्याचे आमी प्रिकॉशन सांगतात की परते दोळ्यांक हात लावप ना. खंय तुमी गेली जाल्यार दोळे हात धुयल्या शिवाय दोळ्यांक लावप ना. आनी दोळे धुयले की आपल्याक सगळे पळय लागता न्ही पुसपाचे शाबू हे टॉवेल बी तो वेगळो दवरपाचो आनी कॉन्टॅक्ट्स मातशे कमी दवरपाचे आनी स्पेक्स किंवा गॉगल्स घालपाचे. आनी अशें न्ही की कोणाक दोळे आयले ताका हांवें पळयलें म्हणून म्हाका जातलें. म्हाका फक्त ताजे सिक्रिशन्स येता पळय दोळ्यांच्यान ते लागले की जावंक शकता. सो आपणें कितें हँडल धरले दाराचे किंवा कोणाचो बूक घेतलो बरो धुवन बी हें करपाचें ते एक सांगलां. आनी मागीर दोतोराक दाखोवपाक जाय कित्याक ड्रॉप्स बी दोतोर दितलो. आपले बेटे आपल्या नातेवाईकान हे ड्रॉप्स वापरले म्हणून आपणें ते ड्रॉप्सूच वापरून यूज करप ना. दोतोरा कडच्यान घेवपाचें. दुसरें म्हणजे उदक साचता. मदीं 4-5 दीस पावस पडना केन्ना आनी उदक साचता तेन्ना आपणेच आपले पयलीं एनवायरमेंटान उदक साचलां अशें दिसलें जाल्यार स्वच्छ करपाचें. आमचे लोक भोंवतात पण केन्ना सगळे कडेन पावता अशें ना जाल्यार पावता तेन्ना कॉपरेट करपाचें. फुटबॉला खातीर आपूण आपलें सर्वस्व दित आयला. अर्जून पुरस्कार थोडो उसरा मेळ्ळो पण पुरस्कार मेळिल्ल्याची खोस आपल्याक आसा आनी आतां फुटबॉला खातीर दिल्ल्या योगदानाची 52 वर्सां पुराय जाल्ल्याची दखल मुखेलमंत्र्यांनी घेवन पद्मश्री पुरस्कार बेगीनच जाहीर केलो. ताका लागून आपल्याक उमेद जाल्या अशी पद्मश्री पुरस्कार जैतिवंत आनी गोंयचे नामनेचे फुटबॉलपटू ब्रह्मानंद शंखवाळकर हांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना सांगलें. गोंयांत फुटबॉलाक उत्कृश्ट कामगिरी करतना सगळ्यांक पळोवपाचें आसा अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली. ट्रेंड इसके ऊपर मेमोरी के लिए रखा है. एक सोच आई एक शाम को कि फुटबॉल जन्म से मेरे को खुश रहती है.
कुछ रखता है और मैं इसलिए इधर भी लिखा है सिंस बर्थ फुटबॉल मेक्स माई लाइफ हैप्पी विद दैट आई एम लिविंग बट आई लव टू ऐसा भी ट्रूथ सिंसियरिटी के पास इसके साथ ही चलना चाहता हूँ और आगे भी चलना चाहता हूँ, पता नहीं कब तक, लेकिन जब तक फुटबॉल हमारे दिल में है, हमारे खून पे है, हम फुटबॉल हमको आगे बढ़ता रहेगा और आई स्टे विद फुटबॉल। और एक मेरा सोच है कि भारत की फुटबॉल टीम एक दिन बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। मुश्किल तो है लेकिन कोशिश तो बहुत करना है। यही जो हम अभी चाहते हैं कि जैसा फेडरेशन उसका जो मूवमेंट है लास्ट कुछ सालों पहले आगे बढ़ते रहते हैं और फुटबॉल इज डूइंग वेल इन द कंट्री। आयज रातीं चेन्नयत जाल्ल्या आशियाई चॅम्पियन्स हॉकी सर्तींत भारतीय दादल्यांच्या पंगडान दक्षिण कोरियाचेर 3-2 अशी मात केली। ताच्या आदी मलेशियान जपानाक 3-1 अशी मात केली जाल्यार पाकिस्तानान चीनाचेर 2-1 अशें जैत मेळयलें। बुधवार भारत पाकिस्तान आड खेळटलो। भारतीय पंगडाचो मुखेल हरमनसिंग हाणें दूरदर्शना कडेन उलयतना पाकिस्तान आड बुधवारा जावपी उपांत्यपूर्व सामन्या खातीर भारतीय पंगड पुरायपणान सज्ज आसा अशें सांगलें। फुल रेडी हैं एंड आई थिंक एक्साइटेड मैच होने वाला है वो भी, और जैसे काफ़ी क्राउड आएगा एंड एक्सपेक्टेशन हाई रहेंगी और सेम वे आई थिंक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना गेम ना भूलें, अपनी गेम पे फोकस रखें एंड जो हमें बताया जा रहा है और जो हम करते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। क्वालिफाई हो चुके हैं बट स्टिल मैच है और हर मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हम क्वालिफाई भी हो चुके हैं बट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छा फिनिश करें और सेमी के लिए रेडी रहें। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं एंड फर्स्ट 2 मैचेस में देखा जाए तो ज़्यादा फील्ड गोल नहीं थे बट हम फील्ड गोल कर रहे हैं। आई थिंक वो एक पॉजिटिव साइन है एंड पीसी के गोल हो रहे हैं, आई थिंक पॉजिटिव है। टर्फ बहुत शानदार है और पूरी कंफर्टेबल है और आई थिंक मैच से टूर्नामेंट से पहले हमने एक प्रैक्टिस सेशन किया यहाँ पे बट ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपको नई टर्फ मिल रही है, तो फुली कंफर्टेबल। आप यूरोपियन से खेल के आ रहे हो, सडनली आप एशिया टीम के साथ खेल रहे हो तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट मेंटालिटी है उनकी, तो आई थिंक फर्स्ट 2 मैचेस में हमें थोड़ा रहा था बट ओवरऑल आई थिंक अभी टीम को देखा जाए तो टीम बहुत अच्छा कर रही है और अच्छे से अंडरस्टँड कर रही है। भारत आणि वेस्ट इंडीज मजगती गयाना हांगा जावपी T20 क्रिकेट खेळा माळेंतलो तिसरो खेळ आयज सुरू जाता। 5 सामन्याच्या ह्या माळेंत 2-0 अशी आघाडी वेस्ट इंडीजान घेतल्या। वेस्ट इंडीज आड तिसरी हार वाटोवपा खातीर आनी ह्या माळेंत आपली सुवात राखून दवरपा खातीर भारतीय फलंदाज आनी गोलंदाजांक ह्या सामन्यांत उत्कृश्ट कामगिरी करचीच पडटली। भारतीय आघाडीचे खेळगडे ईशांत किशन, शुभमन गिल आनी सूर्यकुमार यादव हांणी अजून मेरेन ह्या माळेंत फावो तें प्रदर्शन करूंक ना। ह्या सामन्यांत तांचे कडल्यान बऱ्या कामगिरीची अपेक्षा आसा। आणि आता पळया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.0 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.8 इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। लोकसभेत सरकार आड अविश्वास प्रस्तावाचेर आयज सावन जाली चर्चा सुरू। विरोधी आणि सत्ताधारी गटांमदीं चर्चे वेळार जालो वाद। मोपाच्या एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटराचे काम जावचें ना बंद। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची विधानसभेत गवाय। गोवा वस्तू सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2023 सभागृहात मांडले। जीएसटी काउन्सिलाच्या वतीन अपिलेट लवाद स्थापन करतले। विधेयकाक लागून सोऱ्याच्या दरांत कांयच विशेष फरक जावचो ना, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत। धारवाड सावन अनमोड घाटांतल्यान येवपी वीज वाहिन्याचें काम सर्वोच्च न्यायालयान घालून दिल्ल्या निर्देशा प्रमाणच जाता। वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर हांचे विधानसभेत स्पश्टीकरण। आणि आशियाई चॅम्पियन्स हॉकी सर्तींत भारतीय दादल्यांचो पंगड बुधवारा जावपी पाकिस्तान आडच्या उपांत्यपूर्व सामन्या खातीर सज्ज। आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।